म्हापशेच्या 22 वर्सां पिरायेच्या सॅम्युएल ब्रगांझाच्या मरणाविशीं पोस्टमॉर्टमाच्या अहवाला उपरांत नवे प्रश्न उपरासल्यात। अहवाला प्रमाण ताका गुळी लागणे आनी फारपेट जावचे कांय वरां आदीं ताच्या उजव्या दोळ्याक जखम जाल्ल्याचें मुखार आयलां। ही दुखापत मरणाकडेन संबंदीत आसा काय ना हाची चवकशी पुलिसांनी सुरू केल्या। बांबोळे गावात नळांतल्यान सिवेजीचे उदक येवपाचो प्रकार थळाव्यांनी उक्ताडार हाडला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जीएमसीच्या फाटल्या वटेन आशिल्ली मुखेल सिवेज पायपलायन तुटिल्ल्यान बांबोळेच्या थळाव्यांक नळांतल्या पिवपाच्या उदकांतल्यान सिवेजीचे घाणयारें उदक येता। ह्या प्रकाराक लागून थळाव्याच्या भलायकेचो प्रश्न उपरासला। देखून तिडकल्ल्या थळावे सरपंच पंच एकठांय जावन तांणी हाचेर बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्या। दोन 2027 वर्साची वेंचणूक जावच्या पयलीं राजकीय आरक्षण दिवची अशी मागणी एसटी लोकांनी केल्या। वेंचणुके पयलीं मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार 2027 वर्साचे वेंचणुकेक ह्या समाजाचो आमदार वेंचून हाडटले अशी शिटकावणी एसटी लोकांनी दिल्या। हे फाटभुंयेर आयतारा सांगे नेत्रावळी वाठारांत एसटी समाजाची बसका जाली। आयतारा दवलेदी करपालच्या ग्रामसभेत वेगवेगळ्या महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली। खासा करून तळेबान वाठारांतल्या तळ्याचो प्रश्न चर्चेचो विशय जालो। थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण एक बिल्डर ह्या तळ्याचे 39 अकाला रुपांतर करपाचो यत्न करपाक सोदता खंय। हे फाटभुंयेर थळाव्या सयत पंचायतीन खर विरोध उक्तायलो। अमेरिका इराण संघर्षाक लागून संवसारीक उर्जा बाजारात दरात वाढ जाल्या। देशातल्या एलपीजी गॅस सिलिंडराचो दर 29 रुपयांनी वाडला। फाटल्या 3 म्हयन्यांत ही दुसरी वाड। संवसारीक उर्जेचे दर वाडिल्ले फाटभुंयेर हो निर्णय घेतला आनी नव्या दरा प्रमाण दिल्लीत 14.2 किलो वजनाच्या घरगुती सिलिंडराची किंमत 942 रुपया जाल्या।
थिवी शिरसे वाठारातल्या पोरण्या तळ्याची सामकी चवथी काय झाले. ह्या राधी या तळ्याचे उदक गणपती विसर्जन पिवपाक न्हावपाक लेगीत वापरतले, पण आता लोक कोयर उडयल्ल्यान आणि बुरशेपणा केल्ल्यान भलायके कडेन खेळ चल्ला. तशेंच तळ्याचे अस्तित्व धोक्यात आशिल्ल्याचे तिडकल्ल्यात थळाव्यांनी सांगले. आमदारांनी आनी संबंधीत अधिकाऱ्यांनी या तळ्याकडेन आडनदर करची न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयतारा क्रिस्टलांतल्या जीएम हॉलांत चल्ले भौशीक बसकेत काणकोणा मतदारसंघातल्या अनुसूचित जमातीं खातीर प्रस्तावित आरक्षणाक विरोध करपी थाराव काणकोणच्या वेगवेगळ्या समाजातल्या वांगड्यांनी एकमतान संमत केलो. तालुक्याच्या बहुसंख्य लोकांकडेन हो प्रस्ताव अन्याय जातलो अशें सांगून गोंय सरकार, वेंचणूक आयोग आनी केंद्र सरकाराक हो प्रस्ताव फाटीं घेवचो अशें आवाहन सभाघरान केलें. सांग्यार भाषा सपना पुराय केला. स्पर्शान अमेरिकेतल्या कॅलिफोर्निया हांगासर कमर्शियल पायलटाचें प्रशिक्षण यशस्वीपणान पुराय केला. मुळगांवच्या शिवलकर वाड्यावयले मसणभुंयेची सध्या सामकी दशा जाल्या. मसणभुंयेंत बांदिल्ल्या शेडीवयले पत्रे 6 म्हयन्यां पयलीं उबून गेल्यात. आयज मेरेन ते तशेंच पडून आसात. शेडीची दुरुस्ती करपाक आडनदर जाल्ल्यान पावसात साबार प्रश्न उपरासपाची शक्यताय आसा. राज्यात 11 जून मेरेन गडगडाट आनी वादळी वाऱ्या सयत व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो अशें कळटा. देखून हवामान खात्यान फुडले 5 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला.
मध्यानरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडले पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आणि 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टाइम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्दवरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लायव्ह. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचा आवाज. पेडणे-पालया बागायतदार वाड्यार मेल्ल्या अवस्थेत बिबटेचे पील सापडिल्ल्यान वाठारांत बोवाळ निर्माण जालो. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत अन्न खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घडणुकदार धांव घेत पंचनामा करून फुडली चौकशी सुरू केल्या. गुजरातातल्या सुरतात 4 जाणांक गॅस लिकेजीक लागून दुर्दैवी मरण येवपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे 4 कामगार ज्वेलरी कंपनीचो सेप्टीक टँक नितळ करताले तेन्ना अकस्मात एकलो त्या टाकयेत निसरून पडलो. ताका वाटावपाक गेल्लो दुसरो लेगीत पडलो आणि ताच्या फाटोफाट आनी 2 जाणां. दर 2 म्हयन्यांत ही टाकी नितळ करतात अशें कळ्ळें. तेन्ना घडये ह्या बुरश्या टाकयेत तयार जाल्लो केमिकल गॅसाक लागून घुसमटून ह्या कामगारांक मरण आयलां असो प्राथमीक अदमास आसा. देखून पोस्टमॉर्टम अहवाला उपरांत मरणाचें कारण स्पश्ट जातलें अशें कळटा. सध्या ह्या पुराय घडणुकेचो तपास करप सुरू आसा. मुंबईत जाल्ल्या एका म्युझिक कॉन्सर्टात एका तरणाट्याक भोळे वखदाच्या ओव्हरडोसान मरण येवपाची घडणूक घडल्या. हो तरणाटो आपल्या इश्टिणी वांगडा ह्या कॉन्सर्टाक गेल्लो तेन्ना दोगांची भलायकी अकस्मात इबाडिल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत भरती केले. मात ह्या दुबाविताक उपचारा वेळार मरण आयलें. देखून सध्या ड्रग ओव्हरडोसान मरण आयिल्ल्याचो प्राथमीक अदमास आसा. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा उपरांत सत कितें आसा तें उक्ताडार येतलें अशें कळटा. ह्या पुराय घडणुकेचो तपास पुलीस करतात. मध्य प्रदेशातल्या भोपाळात एअरपोर्ट रोडाचेर आशिल्ल्या एका रेस्टॉरंटाक अकस्मात उजो लागपाची घडणूक घडली. हो उजो भयानक आशिल्ल्यान सोमतात दुसऱ्या माळ्यान पेट घेतलो. उजो पालोवपी दाग कैद केल्या उपरांत तांणी घडणूकदार दाखल जावन उजो आटपात हाडलो. शॉर्ट सर्किट जावन किंवा गॅस लिकेज जावन उजो लागिल्ल्याचो प्राथमीक अदमास आसा. उजो पालोवपी दळाक वाटतं 5 फायर बॉम्बांचो वापर करचो पडलो. सुदैवान कसलीच जिवीत हानी जावंक ना.
लखनौच्या महाराजगंज पोलिसांनी आणि सशस्त्र सीमा दळाच्या पंगडान केल्ल्या संयुक्त कारवायेत म्यानमारच्या नागरिकांकडल्यान भारत नेपाळ सीमेचेर 4.532 किलो हायग्रेड हायड्रोफोनिक वीड जप्त केल्ली आसा. ह्या ड्रग्साचे वाट्टा मोल 4.5 कोटी रुपये इतले आशिल्ल्याचेय कळटा. ही गोळे वखदां दिल्लीक पावोवपाचे आशिल्ल्याचे दुबाविता कडल्यान समजलें. देखून ह्या पुराय घडणुकेचो खर तपास करप सुरू आसा. भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण राजस्थानच्या वाट्ट 25 जिल्ह्यां खातीर विजेच्या गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. मात ह्या पावसा उपरांत परतून एक फावट कांय काळां खातीर गरमेचे लार परततले अशी चिन्हां दिसून आयिल्ल्याचे हवामान खात्याचें म्हणणें आसा. देखून 8 जुनासावन राजस्थानच्या चडशा जिल्ह्यांनी गरमेक लागून लोकांक मातशे त्रास सोंसचे पडूं येतात. पावसाक लागून मेळिल्ली थाकाय उणी जातले काय असो आतां दुबाव आसा. कारण राजस्थानात चडांत चड तापमान 45 डिग्रीच्या वयर आसता जाल्यार उण्यांत उणो तापमान 31 अंश नोंद जाल्ली आसा. देखून सगळ्या नागरिकांक सादुरकाय बाळगून कुयदाद घेवपाचें आवाहन केल्लें आसा. तेलंगणाच्या बायलांची सुरक्षितताय खात्यान बायलांक सुरक्षा आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मेळचे खातीर खासा स्त्री रायड हो आगळोवेगळो उपक्रम चालीक लायला. ह्या उपक्रमा अंतर्गत बायलां खातीर सगळे कॅब्स, रिक्षा आणि ईव्ही बायक्सांचो सोय उपलब्ध आसतली. वट्ट 55 बायलांची निवड केल्ल्यान ती आतां खासा बायलां खातीर गाडयो चलोवन तांकां सुरक्षीतरित्या घरा सोडपाची जबाबदारी घेवपाची आसा. हातूंत 50 बायक रायडर बायलां, 4 रिक्षा आणि 1 कॅब गाडयेचो आस्पाव आसा. देखून ह्या नव्या उपक्रमा अंतर्गत बायलांक तेलंगणा शारात सुरक्षितताय दिवपाचो हावेस ह्या खात्यान पुराय केल्लो आसा. मध्य पूर्वेत इराण आणि अमेरिका संघर्ष अधिक खर जायत आसा. इराणान कुवेत आणि बहरेनातल्या अमेरिकन तळात लक्ष केल्ल्याचो दावो केला. इराणाच्या रेव्होल्युशनरी गार्ड्सान दुश्मनांच्या तळाचेर एरोस्पेस क्षेपणास्त्रा वरवीं हल्ले केल्ल्याचें म्हणलां. मात अमेरिकेन सैन्यान इराणान सोडिल्लीं 7 क्षेपणास्त्रां लक्ष्यामेरेन पावंक नाशिल्ल्याचो दावो केला. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ कडेन येवपी 4 इराणी ड्रोन उडयल्ल्याचो दावो अमेरिकेन केला. इराणाच्या दक्षिण दर्या देखरेख रडार केंद्राचेर हवाई कारवाय केल्ल्याची म्हायती दिल्या. हाच्या आदी इराणाच्या नौदळान गल्फ ऑफ ओमान वाठारांत अमेरिकन नौदळ बोटींनी छेडछाड केल्ल्याचो आरोप करून फारपेट केल्ल्याचें म्हणिल्लें. मात अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडान हो दावो भायर मारला. उत्तराखंडाक तेंकून आशिल्ले भारत नेपाळ शिमेचेर नेपाळान चीन निर्मित थर्मल कॅमेरे बसोवपाक सुरवात केल्या. हे कॅमेरे भारतीय शिमे भितर सुमार 10 किलोमीटर मेरेनच्यो हालचाली रेकॉर्ड करपाक सक्षम आशिल्ल्याचो दावो करतात. इतलेंच न्हय जाल्यार जे कॅमेरे चालीक लावच्या खातीर चीनाच्या इंटरनेट नेटवर्काचो वापर जाता अशी गजाल मुखार आयल्या. अशा परिस्थितीत भारतीय शीम वाठारांतली संवेदनशील म्हायती चीन मेरेन पावपाची शक्यताय उक्तायतात. उत्तराखंडात भारत आणि नेपाळ हांचे मदीं सुमार 275 किलोमीटर लांबायची आंतरराष्ट्रीय शीम आसा. हे शिमेचे सुरक्षेची जबाबदारी भारता कडल्यान सशस्त्र शीम बळ नेपाळ कडल्यान आर्म्ड पुलीस फोर्स हांचेर आसा.
5 वर्सां सकयली सान भुरगीं असुरक्षीत जेवणां खाणाचें सेवन करून बरी ना जावन पडटात अशें नदरेक आयलां. खासा करून ह्या भुरग्यांक नितळसाण बाळगून आशिल्ल्या जेवणाचें सेवन केलें जाल्यार चड त्रास जातात खंय. खासा करून डायरिया तशेंच हेर फूड पॉयझनिंग सारकेली लक्षणां तांच्यात दिसून येतात. ह्या असुरक्षीत खाणा जेवणाच्या सेवनाक लागून सुमारे 1.5 मिलियन भुरग्यांनी आपलो जीव वगडायल्याचें उक्ताडार आयला. देखून आवय बापायनी भुरग्यांक घरा कडेन रांदिल्लेंच जेवण दिवचें असोय सल्लो WHOन दिला. ह्या भयानक आंकड्या उपरांत खंय तरी खबरदारी घेवपाची काळाची गरज वाडल्या. आयच्या व्यस्त जिणेंत तशेंच कामाच्या व्यापाक लागून जायते फावट गजाली विसरप जातात. पूण ल्हान सावन गजाली वा म्हत्वाच्यो गजाली जेन्ना आमी याद दवरूंक शकनात तेन्ना मात जतनाय घेवप गरजेचें ठरता. कारण हाचे थेट परिणाम तुमच्या आमच्या मानसीक भलायकेचेर पडटात. जर काम करतना ल्हान सावन गजाली विसरपाक लागता आसत तर ही अल्झायमर ह्या दुयेंसाची लक्षणां आसूं येतात. तेन्ना चुकून सुद्दां ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करूं नाकात. अशा दुयेंतींचो मेंदू सारको काम करिना. आदी फक्त जाणट्यां मदींच हें दुयेंस पळोवपाक मेळटालें, पूण आतां तरणाट्यां मदीं लेगीत ह्या दुयेंसाचे दुयेंती सांपडपाक लागल्यात. याद दवरपाक त्रास जावप, कसलेय म्हत्वाचे निर्णय घेवपाक जमप ना, संवाद सादपाक अडचणी येवप ही कांय लक्षणां आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. ज्या दुयेंतींनी लिव्हर ट्रान्सप्लांट केला तांकां खंय हेपेटायटीस ई जावपाचो धोको चड आशिल्ल्याचें आतां उक्ताडार आयला. हो व्हायरस जरी ल्हान आसलो तरी ह्या व्हायरसाक लागून ट्रान्सप्लांट केल्ल्या दुयेंतींक बरोच त्रास जावपाची भिरांत आसा. 2001 ते 2024 मजगतीं वट्ट 6452 ट्रान्सप्लांट केल्ल्या दुयेंतींची चांचणी केली तेन्ना 228 दुयेंतींक ह्या व्हायरसाची लागण जाल्ल्याचें उक्ताडार आयलें. ट्रान्सप्लांटाच्या 3 म्हयन्यांतूच तांकां ह्या व्हायरसाची लागण जाल्ल्याचें कळ्ळां. देखून हाचेर उपाय येवजण करप सुरू आसा. वाडत वचपी उष्णता आनी सेगीत घाम आयिल्ल्यान जायत्या घरांनी एसी ही गरज जावन पडल्या. पूण एसीच्या दिसपट्ट्या वापराक लागून घरांतलीं भुरगीं चड करून दुयेंत पडटात असो गैरसमज पालकां मदीं आसा. हे संबंदी तज्ञांचें मत जाणून घेतले उपरांत कांय म्हत्वाचे प्रश्न उजवाडाक आयल्यात. एसी स्वता रोग निर्माण करिना, पूण एसीचो अयोग्य वापर केल्ल्यान भुरग्यांचे भलायकेचेर वायट परिणाम जावंक शकतात. खासा करून एसीचे तापमान चड उणें दवरप, वेळावेळार एसी फिल्टर निवळ करप ना वा कुडींत योग्य हवामान नासप हांकां लागून जायते त्रास जावंक शकतात. एसीच्या थंड हवेक लागून कांय भुरग्यांक थंडी, खोकली, गळो दुखप, पकात, सुकी जावप येता. हाचें मुखेल कारण म्हळ्यार वातावरणांत अचकीत जावपी बदल. भायर उजो ओंकपी सूर्य आनी घरांत सुरू आशिल्ले एसीक लागून सामकें थंड जाल्ले वातावरण बदला कडेन जुळून घेवप कठीण वता. तातूंत ल्हान भुरग्यांची प्रतिकार शक्ती मुळात उणी आशिल्ल्यान ताचो त्रास जावपाक शकता. एसी वापरतना 24 ते 26 सेल्सियस तापमान योग्य मानतात. पंचेचाळीस वर्सां पिरायेच्या वयल्या आनी सकयल्या लोकां मदीं ब्रेन स्ट्रोक येवपाच्या प्रमाणांत वाड जाल्ली दिसून येता. आयज बदलत्या जिणे शैलीक लागून मनशान आपल्या भलायके कडेन दुर्लक्ष केलां. सारकी न्हीद जावप ना, सोऱ्याचें व्यसन, चड ताण, व्यायामाचो उणाव ही ब्रेन स्ट्रोकाची मुखेल कारणां जावन आसात. हेर कारणां मदीं गोडेंमूत, रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल सारक्या दुयेंसांचो आस्पाव आसा. भारतात सध्या ब्रेन स्ट्रोकाच्यो केशी वाडपाक लागल्यात. खासा करून तरणाटे दुयेंती चड पळोवपाक मेळटा. उलोवपाक त्रास जावप, दोळ्यांनी सारकें दिसप ना, चलपाक त्रास जावप, घुंवळ येवप, अचकीत तकली दुखप ही ब्रेन स्ट्रोकाची कांय म्हत्वाची लक्षणां थाराव येतात.
भारतीय महिलांच्या फुटबॉल पंगडान दक्षिण आशियात परतून एक फावट आपल्या वर्चस्व सिद्ध केला. फातोड्या हांगा जाल्ले निमणे मॅचीत भारतान डिफेंडिंग चॅम्पियन बांगलादेशाक 3-8 अशी मात करून 7 वर्सां उपरांत सेफ बायलांची फुटबॉल चॅम्पियनशीप जिखली. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो